चिंतलो थंय ती उंचावून हो देश महान जातलो साबार चोर देशाक लुट्टात वेगळोच तांचो कोर महात्मा गांधीच्या तत्वांक कोण दिना वालोर सगळे एकवटान चोरांक पयस करीत तर भांगाराच्या देशाक दुसरो जावचो ना चोर साबार चोर देशाक लुट्टात वेगळोच तांचो कोर महात्मा गांधीच्या तत्वांक कोण दिना वालोर सगळे एकवटान चोरांक पयस करीत तर भांगाराच्या देशाक दुसरो जावचो ना सोर भांगाराच्या देशाक दुसरो जावचो ना सोर डॅडी बाय तू आयले कितें जालां बाय ओगीच येवन बसला अशी कितें जालां तें म्हाका सांग न्हय गमले म्हाका वतांतल्यान येवन तोकला न्हय तूं राव राव हांव तुका पिवंक फ्रिजींतले थंड उदीक घेवन येता गरज ना म्हाका तुज्या उदकाची बॉटल आसा म्हजे लागीं उदकाची बॉटल आसा तुजे लागीं जाल्यार तूं ओगीच येवन बसूंक कारण कितें कारण तू आणि तुझो गव्हर्नमेंट कितले फावट सांगला तुका पोर्चुगीज पासपोर्ट कर या म्हणून आमी पोर्चुगलाक शी वीट आयली म्हाका इंडियेक रावन लॉस दिसता म्हाका एक इंडियन एक गोंयकार म्हणून एक कायदो सामको ना धुडू घेतल्या शिवाय एक काम जायना आमच्या गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी तुवें एंट्री दिलेली फायल वो एप्लिकेशन 8 दीस देखून त्याच मेजार आसता कशी दुसऱ्या मेजार वचना तांच्या बोर्सांत धुडू घातल्या शिवाय कसलेच काम जायना धाकटे धाकटो घास मारतात आणि व्हडले व्हडलो घास मारतात असलेले दितात आणि नासलेले बाबडे त्रासान पडतात शी शेवटाक मोताना कशे मोतेले देव जाणा म्हाका जाल्यार नाका सांगासर राव बाय म्हजी तुवें पावस चड जोडोन गांवांत बुट्टी आयली जाल्यार आमी हो गांव सोडून वचोंक फावना समज आमी इंडिया सोडून पुर्तुगालाक गेलीं आनी जशे परी आमी पुर्तुगेजाक धांवडायलेले तशे पुर्तुगेजान आमकां धांवडायलीं जाल्यार उपरांत खंयची पासपोर्ट घेवन खंय वेतेले आमी म्हाका दिसता गुन्यांव नासतना आमी पुर्तुगेजाक धांवडायलेले तीच सोजे आमी भोगतात आयज पासून आमचे सरकाराच्या हातांतल्यान जाणा जावं बाय दुसऱ्याचें घर आमचें जायनेचो आमचें घर तेंच आमचें घर जावचें तुट्टांचें वो नोळ्यांचें सरकाराक लागून इंडिया सोडून वचोंक सोदता हें तुजें चिंतप सारकें ना बाय जाणा जाव इंडिया इज माय कंट्री एंड आय एम प्राउड टू बी एन इंडियन इंडिया इज माय कंट्री इंडिया इज माय कंट्री आणि कितें जाणा तू कितें दिला तुका इंडियन करप्शना शिवाय टुडे इंडिया इज 7th मोस्ट करप्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड बरें दिसता तुका एक करप्ट उतर आयकोक म्हजी तुवें तुका जाणा जावंक जाय न्हय इंडियन म्हाका कितें दिलां आनी म्हजे पासत कितें केलां पळय तें जाल्यार आय इंडियन म्हाका कितें दिलां इंडियन म्हजे पासत कितें केलां हें जाणा जावप चड गरजेचें न्हय पूण हांव एक इंडियन जावन हांवें इंडिये पासत कितें केलां हें जाणा जावप चड गरजेचें जाणा तुवें इंडिये पासत कितें केलां तें इंडियेक सांबाळून इंडियेक रावतल्या पब्लिकाक सांबाळून तूं तुजो हात दुस्माना लागीं झुजताना लुकसाण जाला देश राखणदार देशद्रोही न्हय पूण कितें दिलां तुका इंडियन गव्हर्नमेंटान आयज आमचे इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर आनी MS धोनी आनी आमचे इंडियेक बरें नांव हाडलां म्हणून आमचे इंडियन गव्हर्नमेंटान तांकां कितलेच फावटी लाखांनी एक कॅश अवॉर्ड दिल्यात पूण तुवें इंडिया सांबाळून इंडिया राखूंक तुजो एक हात लुकसाण जाला कितें दिलां तुज्या इंडियन गव्हर्नमेंटान तुका फकत एकूच फावटी 1 लाख कॉम्पन्सेशन म्हणून दिलोलो 20 वर्सां जालीं अजुनूय खातात आमी तो 1 लाख क्रिकेट खेळोन तांचे हातूय मोडोंक ना ना म्हूण पांय मोडोंक ना पूण तोरी आसतना तांकां लाखांनी दिवन दिल्यात आनी तुका फकत एकूच लाख
तुवें सांबाळलेले देखून आज ते आपले पोट बोलतात वर्साक एकूच फावट उगडास करतात ते तुजो पूण तरी आसतना तू इंडिया इज माय कंट्री अँड आय एम प्राऊड टू बी एन इंडियन म्हणटा न्हय ओय जाणाय बाय एक दीस आमचो इंडियेचो लिडर स्वामी विवेकानंद मिटिंगेक उलयतना ताणें अशें म्हटलेलें इंडिया इज माय कंट्री अँड आय एम प्राऊड टू बी एन इंडियन म्हणून तेन्ना मिटिंगेक आसलेल्या एका मनशान ताचे लागीं विचारलें स्वामीजी तूं फकत इंडिया इज माय कंट्री इंडिया इज माय मदरलँड कित्याक म्हणटा वाको संवसार तुजी कंट्री कित्याक म्हणूना काय म्हणून तेन्ना स्वामी विवेकानंदूय त्या मनशाक असो जबाब दिलोलो हांव फकत इंडिया इज माय कंट्री इंडिया इज माय मदरलँड म्हणटा कारण हांव इंडियेक जल्मला देखून आनी जल्मत हाडटा ती आवय पयली उपरांत सेजान पूण आमी इंडियेक जल्मोन आमी लोचतात आमी इंडियन म्हणून सांगो पूण दुसऱ्या देशांतल्या मनशांक पळया जावं अमेरिकान पयलीं आपूण अमेरिकन म्हणटात आफ्रिकार पयलीं आपूण आफ्रिकार म्हणटात इंग्लंड पयलीं आपूण इंग्लीश म्हणटात पूण आमी इंडियेक जल्मोन पयलीं आमी गोंयकार केरळायट गुजराती महाराष्ट्रन म्हणटात जाणा जावा पयलीं आमी इंडियन उपरांत आमी गोंयकार केरळायट गुजराती महाराष्ट्रन म्हणून केन्नाच लोजे नाकात आपूण इंडियन म्हणून सांगो कारण इंडियन आमकां लोजे घालूंक ना इंडियन आमचें नांव पिड्यार करूंक ना पूण आमी इंडियेचें नांव पिड्यार केलां तुका कसो सजमोचो पळयतो आनी तूं कसो सजमोतलो तेच्या वेळार कितें आसा आमचे इंडियेक सगळें आसा गोंय आसा सगळें आसूंक जाय ते सुवातेर आसा पूण आमकां पासियेंस ना सगळें आयतें सोदतात आमी सगळें आयतें जाय आमकां दुडू दिल्या शिवाय कांयच जायना आनी कितेंच मेळना आमचे इंडियेक जी कामां फुकट करूंक जातात ती कामां करूंक पासून ते दुडू घेतात गुन्यांव दुडू घेतात ताचो न्हय पूण गुन्यांव दुडू दितात ताचो कारण एक तेंपार पब्लिका लागीं वेळ उणें जाला आनी पासियेंसूय उणें जाला पूण दुडू मात चड सुबेज जाला जे काम कायद्यान लायनीक रावन फुकट करूंक जाता तेंच काम आमी दुडू दिवन फाट करूंक सोदता तातूंत मिनिस्टराचे इन्फ्लुएन्स घालून कोत्ता आनी सांगू नाका म्हजी तुमी जावचीतूच तूं इतलें बेजार जावन ओगीच येवन घरांत बसून कारण कितें आयज 15 दीस जाले हांव पंचायतीन वचून परत येता कित्याक बाय म्हजी रेजिडेंट सर्टिफिकेट तयार करूंक सांगलेली अजुनूय तयार जावंक ना आयज यो फाल्यां यो आयज सरपंच आसल्यार फाल्यां सेक्रेटरी ना सेक्रेटरी आसल्यार सर्टिफिकेट तयार करूंक क्लर्क ना आनी क्लर्क आसल्यार कंप्युटर चलना प्रिंटर मोडला शी वीट आयली म्हाका कितें चलता आमचे पंचायतीन बाबा तो साहेब या साहा इदालीन जायते तेंपान मुगो तूं आसोंक ना गोंयांत फकत आतूनी सासोना बाबा काडवार हालगा मुट्टी गेलोली कित्याक कुटाय केसा मारमार आतां कसो आसा तुजो कूट आख्या दीस बरे बाबा तो बरो आसो ना पुर्णा गोम्या जाल मुट्टी ओके किस मारतो आहे मागीर आनीक थोडे दीस रावपाचें न्हय तुवें आने का दीस रावपा चितलो बाबा पूण पंचायत वचपाला मेळ्या उरची पंचायतीन वचपाचें उज्जेन काम पडलें कसलें गो इदालीन तें नाक बाब तू बास बोगले फाल मुटली सोत्रियो पोत्रियो रेनकोट बेनकोट तयार करपा जाय म्हणून तेच भाशी एलिसा बोगले फाल मुटलीच वोटिंग कार्ड तयार करपा जाय ओय वोटिंग कार्ड आणल्या या हात का जाय ती जोर जाण मरे तू मुंगी आणि वोटिंग कार्डाचे मरे ते पार पडल्यान मिस्टेक केल्या कसली मिस्टेक केल्या गो इदालीन अरे बाबा हांव निजा बाय हाती ते वोटिंग कार्डाचे मरे म्हाका दादूल घेवन सोडा तू आणि बरोबर आसता अरे ते वोटिंग कार्ड कोताय ते पिवन आसताय काय तेगे मशीन पिवन आसताय तो ताका विचार म्हाका एक सांग एलिसावाचें जोड आसता नी या वेश जर या हाता मनीसा आता पब्लिक रावता दोऱ्या बेल गातोन आनो या दो काय एलिसावाची डेट बाय सुतो का म्हणटोस तू दुडू घेवन तुजो वोट विकता तो ना बाया आनी कितें न्हू सगळे ते शाकुताय चोय तेन्ना हांव जाय पयलीं आम ते खाताय आनी मागीर ते आम खाताय आनी बेल्यान तू तांकां चोर म्हणटा न्हय आनी एकली न गे बाये आजकाल पब्लिक ते शाकुताय निमाय तू पयलो तुजो वोट तांकां विकता आनी बेल्यान तू तांकां चोर म्हणटा कसलो हक आसा तुका तांकां चोर म्हणून तू पडुलेत बाये ते सगळे सारकी आहा तू पडुलेत न्हू ते सारके वेगळी उलयना पूण जाण जावं एक पाट तू एलिसा हो सांचोय जर तर तुगे तांकां नार हावपा मेळना न्हू जाल्यार तुका तो मुगोन देखून चोवपाना एक मिनट बोगले धरपाना फुकट वोट घाता तो पब्लिक मेलो पब्लिक आयज दुडू घेवन आपलो वोट विकता देखून जाणा जायत पब्लिकानो अ नोट
is not a vote.